The very first underground cabling in the village of Parra, where both the lines, that is HT, ती वयर line हा पळय ती HT 11 kV आणि LT धाकटी line has gone underground on both sides of the road. One side HT is gone, one side LT is gone. हे पहिले आमी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट आमचे पोर्रान केल्लो हा आमच्या भाटीवाड्याचेर आणि 1 crore 10 lakhsचो हो प्रोजेक्ट थिंगा सगळे एकूय वायर वयर आसची ना, नॉट इवन अ सिंगल, इवन कनेक्शन वायर अंडरग्राउंड वचून लोकांच्या घरान कनेक्ट जातली अंडरग्राउंड. सो एवरीथींग इज अंडरग्राउंड, ऑल वायर्स आर अंडरग्राउंड. सो असलो प्रोजेक्ट फर्स्ट टायम आमच्या पोर्रान येयल्लो आसा आनी लोकांक मातशे त्रास जाले, रोड खणले दोशी वाटेन आनी LT एक वाटेन घातली, HT एक वाटेन घातली आनी आतां रिपेरींग चालू आहा. पावस स्टार्ट जालो, दामोर जावचो ना, पूण व्हडलो ट्रेंच जावंक ना, तो बारीक ट्रेंच आहा. सो लोकांक त्रास जावचे म्हणून ताका लोबरां धांवून रोलर मारता आमी, दामोर पावस जावन घालतले. दॅट दीस वर्क्स आर बींग कॅरीड आउट फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल. आयज जो तर हिंगा आमचे अंडरग्राउंड हें केबल जाले जाल्यार वयर जे माड आहा चुडत पडले जाल्यार हिंगासर स्पार्क जाताले, हिंगासर लायट वयताली, ट्रान्सफॉर्मर बंद पडटालो, वायरी जॉयंट जाताल्यो. सो हे फुडें बंद जातले कित्याक ह्यो वायरीच आसचे ना, वयर वायरी अंडरग्राउंड आसतली. सो आमकां अनइंटरप्टेड पावर जेन्ना सब स्टेशनांसून हिंगा येता तेन्ना आमकां हिंगासर झाडां खातीर आनी माडा खातीर कांय प्रॉब्लम जावचे ना आनी लोकांनी खंयसरूय माड लावंक मेवतले, म्हणजे आपल्या प्रॉपर्टीन रोडाच्या सायडीक माड लावंक मेवतले. आतां वायरी आहा म्हणून माड लावंक मेवना सायडीक, फुडें लावंक मेवतले. आनी हिंगासर जे ऑर्नामेंटल लॅम्प पोस्ट येतले, जे पोल्स काडटले आमी हे शिमिटीचे, थिंगा ऑर्नामेंटल पोल्स येतले. सो हे सगळे डेव्हलपमेंट जे आहा हे लोकां खातीरूच आहा आनी लोकांन इतलीशीच काळजी घेवची की कितेंय गजालीक पॉलिटिकल लोक ओपोज करता म्हणून तुमी ओपोज करचे न्हू. ते पॉलिटिकल लोक ओपोज करता आपल्या फायद्याक लागून, ते आपलो खंय तरी फायदो पळयता लोकांक एकठांय करपाक, निमीत सोदता ते. So what we are doing is in the interest of the people of Goa, in the interest of the people of our constituency. इतलेच लोकांनी चिंतचें की बरी कामां आहा ताका तुमी पाठिंबो दिवचो. जर वायट कितें आहा जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा आहा, वायट कितें घडटा जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा आहा. वी वील स्टँड बाय यू टू ओपोज इट. ओके, कनेक्शनां केन्ना पर्यंत जातली? आतां ही कनेक्शनां अनदर 15-20 days सगळ्या घरांनी पयलीं आमी अंडरग्राउंड केबलांसून व्हरोन मिटरा कडेन पासून वायर व्हरतले आनी एकूच दिसा सगळीं कनेक्शनां दितले, 1-2 वरां शटडावन करून ती मिटराक कनेक्ट करतले. से अबावट एक 30 हावजीस आहा हिंगा, 30-40 हावजीस, ही सगळीं घरां कनेक्ट जातली आनी ती वयली वायर काडटले. सो प्रॅक्टिकली इन शॉर्ट दॅट दीस इज द फर्स्ट फेज आमी हाडून पोर्रीच्या लोकांक हिंगा दाखयतले की हिंगासर येवन पळया तुमकां एकूय वायर वयर दिसचो ना. सो अशें सगळ्याक जावपाचें आहा. सो लोकांनी तयारी दवरपाक जाय की आपल्या घरा फुडल्यान रोड खणटलो वा आपल्या ज्या बाटांसून कोणाचो तरी केबल वयतलो दुसऱ्या घराक कनेक्शन दिवपाक फाटल्यान जो आहा, म्हणजे तेजी पांय वाट आहा पळय ती. सो तेणी लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडूंक पारना. आमचो इंट्रस्ट इतलोच आहा की जी उदकाची लायन कशी गेल्या लोकांच्या घरांनी, तेजे उदकाचे लायनीक तेकोन ही अंडरग्राउंड केबल वयतलो. सो लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडूंक पारना. इम्पॉर्टंट कितें जाल्लें आहा कांय गजालींक लोक कितें एनीथींग पीपल वॉन्ट टू ऑब्जेक्ट. So there are various reasons why our growth of Goa has stopped because of objections on different quarters. Lighty खातीर objection आहा ते फर्स्ट टायम आमी आयकता. अनइंटरप्टेड पावर येवपा खातीर आमी एडिशनल लायन घातली. सो थोडे जाण ऑब्जेक्शन हाडटा, आमकां नाका म्हणटा. जे आतां पावर फ्लक्च्युएशन्स इतली जाल्ली आहा की थोडे लोक समजना की हे व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आहा, लायट आनी उदक. आनी उदक इम्प्रूवमेंट जावपा खातीर आमी येदी व्हडली टँक बांदलेली आहा कलांगूट 5 MLDची. सो ते उदक थिंगा येवपाक आमकां न्यू लायन घालूंक जाय. पावस जाता काबार आमी फ्रॉम कलांगूट अप टू गिरी रोड परत खणचो पडटलो आमकां सायडीक, रोडाच्या सायडीक 900 डायाची आमी पायपलायन घालपाची आहा. दीस इज ऑल फॉर पीपल ऑफ कलांगूट टू ब्रिंग वॉटर फॉर दॅम. पार्रा आमकां 24 वरां उदक येता, नागो आरपोर एटलीस्ट 12 वरां येता, कलांगूट 1 वर येता, ते बीन जाल्यार एवरीडे येना, पयऱ्यान येता. सो थिंगा उदक इम्प्रूवमेंट जावपाकूच जाय. वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग.